आमका जोर भूक लागल्या. आम्ही किती मनी पोटा घालया. पहिले आम्ही तेच करूया. जाय तू शिकय. सतमंता देवा सर पदवीदारा बाप्पा आम्ही लहान मागणे करूया. वय वय आम्ही लहान मागणे करूया. जायत जायत. नमान मोरी नमान मोरी नमान मोरी. ते काले वड एक तुफान येता म्हूण दिसता. तुफान किती म्हणताय. आकाश इतलो पडजळता. म्हाका गुर्तुना. आम्ही घरा वेचे बरे. किती झाले. किती तुम्ही बियेलात. किती पळयले तुम्ही. एक स्त्री रुका वयर उबी आसा. म्हाका काय दिसाना. बिये नाकान भुरग्यानो धैर्य घेया. म्हजे सरशेन येया. तू खंय तावन आयल्याय. हांव सरकारांत आयल्या. फाटल्या 108 वर्सां तावन संवसारार संदेश प्रसार निमाणे हांगासर तन्नीर बावेंत हांवें आसरो घेतला. फाटल्या 52 वर्सांनी हांगासर रावन तुमचे आनी लोकांचे पालन केला. मागणे करा. विशेष जावन संवसारार शांती समाधान येवचे खातीर सदांच तेच म्हणा. तुमकां कश्ट आसतले पण देवाची कृपा तुमचे सवे आसतली. मनशाकुलाक म्हज्या कातावीन काळजाक समर्पण केल्यार संवसारार शांती येतली. ना तर देवाची शिक्षा संवसारात बेसतली. मनशाच्या पातकावरवी झुजा जातली. कश्ट येतले पण म्हजी खुशी संपून जाल्यार शांती रास करतली. प्राजत 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 करून देवाक लागीं सरा. हांगासर एक इगर्ज बांदल्या. हांव हांगा रावल्या. लोकांचे पालन करता. मागणे आनी प्राजत करा. शांती तुमकां लागतली. फातिमा मायेच्या भक्तिकानो आमच्या पिरगजेचो अमृत महोत्सव ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर मे 13 तारखेर पोरवा मंगळारा व्हडल्या दबाजान आचरण करूंक आमी येवजण केला. कामां जायती जावन आसात. फातिमा माय तिका हांगा 75 वर्सां पयलें रोमांत हांव तिका हांगा हाडिल्लें. तोळच्या पाप साहेबान ती इमाज थंय बेंजार करून आमच्या मंगळूर DSCक दिल्ली. ताजे उपरांत ती हांगाच्या गोळी बापांनी ती इमाज बेंजार करून सगळ्या DSCच्या पिरगजींक तिका पुरशावर येयल्लें. अखेरी आमकां तन्नीर बावीक आयिल्ली. बत्तेरी तावन दोनी रान्न कोयाकाच्या दोनी रान्न हांगा तावन पाड्याच्या गाडयेर तिका पुरशावर व्हरून आमकां आमची पात्रोण जावन आमकां गोळी बापान आमकां दिल्ली. ह्या 52 वर्सांनी फातिमायन आमकां जायतो उपकार केला. जायत्यो असर केल्यात हांगा. कशें आमी चिंता एक सुनामी ते खंयच्या अवघडांतले वाऱ्या अवघडांतले आवरा वदालांतले आमकां तिणें निवारला. पिडेशिड्यांतले आमकां बचाव केला. कोरोना टायमार कितेंच आमकां कांय करिनासतना तिणें आमकां राखला. देखून आजापाच्या वयर आजापां तन्नीर बावीन जावन आसात. ह्या 52 वर्सांच्या ह्या वक्ता आमकां बाप लॉरेन्स डिसोजा विगार जावन मेल्ला. डार्विन कुवेलो उपाध्यक्ष जावन तुमकां उक्तें आमंत्रण दिता. तुमी सर्वांनी पुरो मे 13 तारखेर 10 वरार आमी गवळी बापांक स्वागत करता. ताजे उपरांत गवळी बापा समेत साबार येजका समेत पवित्र बलिदान आमी भेटयतले. ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी येवन सहकार्य जाय आनी मुरये मायेची मजत तुमी घेजय. कित्याक सांगल्यार मुरये माये मागलें खंयचेंच ना म्हूण जायना मेला ना म्हूण ना. मुरये माय सर्वांक सांबाळटा. सर्वांक आशिर्वाद दिता आनी सर बरें जाता. तुमी येया. व्हडा संख्येन येया. तन्नीर बावीत आतां प्रकृतीच्या ह्या सौंदर्यांत कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगा आतां व्हडलो एक ब्रिज जावन आसा. ह्या थळाक एक पुणशे जावचें सगळें हें फातिमायस दाखोवन दिता. हें क्षेत्र कसलें म्हूण सांगून कशें वेळांगणी दर्या तडेर वेळांगणी माय आसा गे तशेंच तन्नीर बावी दर्या तडेर म्हूण कित्याक सांगल्यार सांगता खाली 400 मीटर व्याप्ती आमकां न्हंय आनी दर्या. हाज्या मोदेक तिणें आमकां राखला सांबाळला हर एक रितीन आमकां सुदारशिला. देखून तेजे
कुरपेच्या बेसांव घेवंक थोड्या संख्येन येया. आमी सर पिरगजगारांक आमच्या वार्डाच्या सर पिरगजगारांक आमंत्रण दिला. पूर्व आयतारा सगळ्यांक तांणी हें केलां, तूं एनवर्स करता म्हूण सांगला. प्रत्येक जाण आमच्या वार्डाच्या कॉन्व्हेंटाच्या धर्म भयणी कडेन आनी तशेंच कडवीगारा ब्रदरा कडेन व्हडा संख्येन येजय आनी आमकां तुमचो सहकार म्हूण सांगल्यार हांगा व्हडले फातिमा साहेबांची असरे कशी जातात घेवन तुमी दोळ्यांनी पळयले म्हूण आमची कलती विनंती. येया आनी तिजो आशिर्वाद घेया. तन्नीर बागेच्या यात्रिकांक पूर्व 13 तारखेर सुलतान बत्तेरी कडेन तावन 2 बोटयांचे वेवस्थे आसा. तशेंच कुलूर तावन 3 बसांचे वेवस्था आसा. 9 तावन 10 वरां म्हणसर 10 वरार पवित्र बलिदान स्टार्ट जाता. देखून येतले आनी कितें स्वता वेहिकलार येतले आनी जायत्या वेहिकलांक पार्किंगाची वेवस्था केल्या. सर्वांनी येवचें भाग घेवचो ह्या स्थितीक. मोगाच्या न्हू फातिमा मायेन हांगासर केल्ली सर अजापा नियाळून तिका अर्घ दिवच्याक आमी जिबल्यो हाती घेतला. फातिमा माई हांगासर ही फिरगज तिका समर्पण 75 पाऊंडच्या वर्सां जातात. त्या पाऊंडच्या वर्सांनी तिणें आमकां सांबाळला, तिणें आमकां आदार दिला. विघ्ना वायटांतलें तें आमकां निवारलां आनी आमच्या मतें दवरून आमी तिका उपकार बावडून तिचे खातीर सरस्परा देवाक आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. सकाळीं 10 वरांचेर येवच्या मंगळार 13 तारखेर मिसायबाक आमी बरो येवकार मागता आनी ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत एक मोठवें सभा कार्यक्रम आसा. ताचे उपरांत 1 वराचेर आमी जेवण दिवंक सगळ्यांक आयिल्ल्यांक आमी येवजिलां. देखून आमचें हें येवजन कार्य जावच्याक आमी तुमचो आनी हांगासर आसल्या आमच्या बिरगजगारांचो आमी सहकार मागता. देखून मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आसा आनी हांगासर जाय जाल्ल्यो सवलती आसात. तुमी येया आनीक मोरये मारिफात जेजू थंय आनी जेजू मारिफात देवा थंय वचूंक आमी प्रयत्न करया.